हॅलो गोंयकारा, वेलकम टू माय चॅनल. पळय आं सगळीं सजमतां सगळीं बरीं आहा म्हूण हांवूय बरो आसा. पळय मातसो भायर सरला टेस्कोन वचपाक. इल्लें शॉपिंग करून घेवन येता. पळया कितें तरी करया आयज उजनान. कितें मेळटा तें पळयता टेस्कोन. मागीर मेळटा तुमकां टेस्कोन कितें तरी वचोन घेता. मेळया मागीर. पावलो टेस्कोन. फुलां येयलीं अशीं बरीं. बरी दिसता रोजीस. Right section, let's go. Red cabbage, mushroom, quality street chocolates. क्लब कार्डाची ऑफर हा 7 पावंडांक 2. टेस्कोन रायसाचेर ऑफर हा. आकाशा 1550, कोहिनूर 955, 5 kg हो. बादशाह 14 पावंड, कोहिनूर 23. हे सगळे क्लब कार्ड ऑफर. आणि लैला 1450. पण रायस बी घेतले ऑफर आहे आणि टेस्कोनसान चिकन घेवन येयला. क्लीन करता आता. पळया तेजें कितें जाता पळय तें. मेवता मागीर. चिकन केलें रेडी, क्लीन केलें तेका. आयज करुया चिकन तंदुरी. ओके, रेडी करून दवरला चिकनाक. हांवें मसाला लायता आनी दाखयता तुमकां. व्हडलो मसालो लायता पळय तो. चिकनाक मॅरिनेट केलें हांवें. लेमन ज्यूस घातला, सॉल्ट घातला आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट. तेका एक वरभर दवरता हांव मॅरिनेट जावपाक. मागीर फुडें दाखयता. येवकार म्हाजे कुजनाक कितें सांगलें तुमकां हांव तंदुरी चिकन करता म्हणून. हें पळय दवरला मॅरिनेट केलें तें चिकन. तेका जिंजर गार्लीक पेस्ट, लेमन ज्यूस आनी सॉल्ट लायन दवरलेलें हांवें. आतां तंदुरीचो मसाला रेडी करता. पळय योगर्ट घातला, घालता. फास्ट करून दाखयता. योगर्ट, हो तंदुरी मसालो. हो हांवें गेला एव्हरेस्टाचो मसालो. तंदुरी एव्हरेस्ट. इल्लोसो रेड कलर. रेड कलर गेला. मिक्स करता. लेमन हांवें ऑलरेडी चिकनाक लावन दवरलेलो. हितून आनी एड करून हांव मसाल्यान इल्लो पाप्रिका पावडर घालता. इल्लीशी ऑयल ॲड केल्या. कलर मागीर स्लोली चोडोन येतलो तेका. आतां मिक्स जाता तें खातो. आनी इल्लो तंदुरी मसाला घालता. म्हाका मातशें स्पायसी जाय. मातशें एक्स्ट्रा स्पायसी खाता. तेका लागून मसालो मातसो सुबेज घातला हांवें. तुमकां जाय पळय तितलोच घाला तुमी. आनी इल्ली तेल एड करता तितून. आनी इल्लीशी कसुरी मेथी गेल्ल्यान मातशें फ्लेवराक हांव घालता. ही बेश्टी इल्ली फ्लेवराक मातशें बारीक करून गेल्लें. इल्लीशी कस्तुरी मेथी घाल्ले. जालो मसाला रेडी जालो. पळय आतां चिकनाक लावन घेता तो हांव. ओके, हांवें चिकन हाफ कातरला.
धाकटे कुडके करून ना आखे हाफ गेला चिकन पळय 1/2 गेला चिकन होल चिकन 1/2 गेला आणि हे कातरून गेला आणि ताका कट्स मारले पळय हे कट्स मारूंक जाय सारखे मसाला भरपाक लागून पळय आता मसाला घालता तितून मसाला लायता आणि दाखयता मागीर तुमकां ओके रेडी केलें चिकन आहे बेकिंग ट्रेचेर बी घालून रेडी केलें वयल्यान इलो हांव चिली पावडर घालता हो ऑप्शनल म्हाका मातशें स्पायसी खाता ताका लागून वयल्यान इल्लो चिली पावडर उडयला वयल्यान तुमी जाय जाल्यार तुमकां घाला हांव घाली म्हाका जाय तो इल्लो घालला हांवें फ्लेवरिंगाक लागून आनी पाप्रिका घालता ओके हेजेर तुमकां आनी स्मोकी फ्लेवर येतलो वयल्यान पाप्रिका मारता पळय हांव तो मारता तो पळय हो सगळो स्मोक पाप्रिका चिली पावडर न्हू स्मोक पाप्रिका जाली रेडी आता ओवनान घालता ओके ओवन प्री हीट करून दवरला हांवें घालता आता ओवनान तंदुरी चिकन जाता म्हणसर इल्लोसो स्टर फ्राय रायस मारता हांव स्टर फ्राय वेज कातून दवरला मिक्स स्टर फ्राय रायस करता स्टर फ्राय वेज स्प्रिंग ऑनियन आमचो नॉर्मल कानो आनी बेकन चिले बेकन एड करतलो हांव ओके आनी आमचो सादो रायस गेल्लो हांवें हो सादो रायस बासमती न्हू आमचो घरांतलो नॉर्मल आनी सोया सॉस आनी एग हा ओके एग ऑप्शनल जाय जाल्यार घालूंक येता ना जाल्यार नाका हे घाल्लें तेल तेल गरम जावनी बरें बेश्टो सिंपल करता घाललो जाय मातशें सोटी करून घेता जरा सोटी करून घेता जाल्यार पण दाखयता खातीर बेकन घालता आता हे बेकन ऑप्शनल हांवें घालला हे रायसाक तुमच्यान कितेंय घालूं येता चिकन आनी कितें तुमकां जाय पळय हांवें बेकन घालला अशें खूब जाल्यार पण दाखयता ते चॉप आनियनूय घालला हांवें आतां आता हे सगळे सती करून घेवपाक जाय बरें सगळे खूब जावंक जाय दाखयता खूब जालें उपरांत इल्ली सेसमी ऑयल गेल्लें हे सेसमी ऑयलीचेर बरो फ्लेवर येता चड घालप ना मातशी घालपाची तुमची आहा जाल्यार घाला तुमचेशीं ऑप्शनली बरो वास येता सेसमी ऑयलीचेर हांवें इल्ली एड केलें बरो वास येता तिचो आतां हांव रायस एड करता रायस एड केलो चड रायस फ्रोसान घालूय ना हांव कित्याक तो मोडटलो ना जाल्यार हो म्हजो मातसो सादो रायस इल्लेशें सोया सॉस यूज करता चड न्हू इल्लेशें डार्क सोया सॉस चड घालिना हांव चड घालून मागीर रायस काळो जाता आनी इल्लेशें मॅगी सिजनींग घेता मॅगी सिजनींग जाय येयलो तो स्प्रिंग ऑनियन घालना येयलो
असं कुक करपाचं रायस रेडी जालें उपरांत दाखयता तुमकां जालो ऑलमोस्ट रायस रेडी आनी हांव इल्लें हॉट एंड सावर सॉस हें पळय हें सॉस घालता हें भुरग्यांक लागून घालता हांव इल्लें स्वीटनस टेस्ट दिवपाक हें ऑप्शनल तुमकां जाय जाल्यार घालून घेता आमचे भुरग्यांक लागून घालला हांवें जालो रेडी रायस दाखयता मागीर प्लेटींग करतना जालें आमचें चिकन रेडी काडलें ओवनांतलें भायर मागीर प्लेटींग करून दाखयता ओके जाली माझी डिश रेडी आता दाखयता तुमकां ही पळय जाली एके सायडीन तंदुरी चिकन हा म्हजें आनी एके सायडीन बेकन रायस केल्लो पळय तो ही दिसता डिश म्हजी प्लेटींग करून डिश कशी लागली ती सांगात म्हाका ओके आता माझी भुरगीं ऑलरेडी जेवपाक लागली हांव वयता जेवपाक कोण नये सबस्क्रायब येयल्या तांकां वेलकम माझ्या चॅनलाक तुमकां हयच पळयत रावा सबस्क्रायब करा आनी शेअरूय करा ओके आनी लायक दिया म्हाका ओके आनी कमेंट करा ओके चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया आदेवस आनी म्हजे व्हिडिओ पळयतल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं आनी नये येयल्या तांकांय सगल्यांक थँक्यू म्हणटा चल तर फुडल्या व्हिडिओन मेळुया बाय